विसा उपरांत तुमकां येवकार। येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान बनावट कागदपत्रां दिवप्यांक कामाक घेतल्यात असो आरोप उत्तर गोंय बस धनी संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकरान केल्लो। मात ढवळीकारान हे आरोप न्हयकारल्यात। ढवळीकार म्हणटा जाणे कोणे बनावट कागदपत्रां सादर केल्यात तांकां कामावेल्यान काडून उडयतले, तशेंच ह्या प्रकरणाची चवकशी चालू केल्या। बनावट कागदपत्रां दिवप्यांक ढवळीकारान येरादारी खात्यान कामाक घेतल्यात असो सुदीप तामणकारान कांय दीस पयलीं सुदीन ढवळीकाराचे खर आरोप केल्लो। ढवळीकार म्हणटा ह्या आरोपांत कांयच तथ्य ना। बनावट कागदपत्रां ज्यांनी दिल्यात तांचे खर कारवाय करतले। ज्यांनी कोणी फाल्स सर्टिफिकेट दिलां ताजेर एज पर लॉ CCIचे हेजे प्रमाणे रूल 500 आमी ताजेर एक्शन घेतलेच। कोणी फाल्स सर्टिफिकेट दिला ताका डिसमीस करतले, सस्पेंड करतले, हो दुसरी बाजू आसा। पूण जर ते म्हज्या माध्यमांतल्यान आयलां जाल्यार तेंय लोकांक कळटलें। सखोल चवकशी चालू जाल्ली आसा। नोकरी दिवप हे मंत्र्याच्या हातात नसता हेय ढवळीकारान स्पष्ट केले। हातूंत रोल आमचो कांय नासता। मंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान सर्वीस दिवपाचो रोल कांय नासता। सर्वीस लेवल हे लोवर जे ऑफिसर्स असतात तांच्या माध्यमांतल्यान। वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार। आता पळोवया खेळा मळावेल्यो खबरो। 14 नोव्हेंबराक 12 वर्सां सकयल्या भुरग्यां खातीर एका दिसाचो फुटबॉल महोत्सव डॉन बॉस्को ग्राउंडार जातलो। हो टुर्नामेंट स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आनी डॉन बॉस्को हायस्कुलान दवरला। AFCच्या सुचोवणे वेल्यान स्पोर्टिंगान हो टुर्नामेंट दवरपाक फुडाकार घेतला। गोंय खेळा आनी युवा वेव्हार खातें 12 वर्सां सकयल्या भुरग्यां खातीर फुटबॉल सर्त दवरना म्हूण अशा महोत्सवाची गरज आसा अशें स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाचो अध्यक्ष पीटर वाज म्हणटा। ह्या टुर्नामेंटान 12 स्कुलां वांटो घेतली। कमी वर्सां आसतनाच फुटबॉलाची गोडी भुरग्यांक लागची म्हूण GFA युवा शक्तीक घटमूट करपा खातीर खूब कार्यावळी करतात। आता स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आनी डॉन बॉस्को फुडें सरल्यात। We are really happy to launch this All Goa Don Bosco Inter-School Under-12 Football Tournament Invitational under the aegis of Sporting Club di Goa. We would like to produce great players and give opportunity to young players right from the tender age. And to have boys under 12, that means boys who are 9 and 10 already in the team. We are very happy to launch this program, which is going to take place on the 14th of November, the Children's Day. I think it's an apt day to show to the world and to the sporting world that we would like to really promote young children for the game, love of football. कमी वर्सांच्या भुरग्यां खातीर स्कुलांनी फुटबॉल टुर्नामेंट आसनात म्हूण स्पोर्टिंग क्लब 12 वर्सां सकयल्या भुरग्यां खातीर अशें टुर्नामेंट करपाक फुडें आयला अशें स्पोर्टिंगाचो अध्यक्ष पीटर वाजान सांगले। So more the concept was, since Director of Sports is not having any program for under 12, so also there is no school tournament which is taking place for this under 12. We said let us take an initiative. Like if you realize, we have started this at Fatodda also. Prior to I-League matches, we are having this under 12 tournament. So we will also like to do how many first. Like this year, we also associated. Knowledge. With we started the first interdisciplinary tournament. So as regards to this tournament, we are very proud to be part of it. This year we are having it as a one day with the matches will be 12 minutes each, half with a 5-minute break. And just to encourage the team spirit, we are going to have it on a league basis. It won't be a knockout. So each team will get a chance to play at least 3 matches. So you don't have that. The child doesn't get that phobia of losing or winning, and it's more of participation. स्पोर्टिंग क्लबाचो उपाध्यक्ष विक्टर फर्नांडीस आनी हेरांनी चिटयो काडून पंगडाचे 2 ग्रुप आनी सर्तीचे वेळापत्रक तयार केले। पणजेच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ। राष्ट्रीय हँडबॉल सर्तीन गोंयच्या चलयांच्या पंगडाक लीग स्तरार सध्या 6 गुण मेळ्ळ्यात। क्वॉर्टर फायनलीन पावपाची संद गोंय पंगडाक आसा। तांच्यो 3 लीग मॅची अजून उरल्यात। पयल्यो दोनूय मॅची गोंय पंगड जिखल्यो। जम्मू आनी काश्मीर तसेच हिमाचल प्रदेशाक गोंयान हरयले। प्रशिक्षक कोसेसा फेर्नांडीसाक ही बरी कामगिरी चालू उरतली अशी आस्था आसा। लीग मॅची देन इट इज नॉकआउट, क्वार्टर फायनल इज नॉकआउट। आनी जे पळय जे कोणाले पॉयंट चड येता दोज आर इन ग्रुप लीग securing more point, they will play against
बी ग्रुप रनर्स अप बी आनी जे सेकंड आसा ते विनर ऑफ बी टीमी खेळटले. ही पळयात काय खिनचित्रां. फातोडेच्यान आमचो खबराकार समीर भट. आनी इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.